ट्रॅफिक लव सुटल्या उपरांत घेतिल्ली ही ड्रोनाची व्हिज्युअल्स ब्लॉग जाल्लो तेन्ना वचपाची माणसुकी नाशिल्ली। NH-17 हो ट्रॅफिक दिवाळीची सुटी सुरू जायत सावन फाटल्या कांय दिसांनी असोच आसा। 9 भायर सरिल्लो म्हापशेकार 10-10:30 पणजे पावता। 20 मिनटांच्या अंतराक वर 1.5 वर लागता। देशी टुरिस्टांचो आंकडोय बरोच वाडला। शुक्रारा सकाळी जाम जाल्लो ट्रॅफिक निवळटा म्हणल्यार दनपार जाली। म्हापशेच्यान पणजे येवपी ट्रॅफिक आनी पणजेच्यान म्हापशा वचपाच्यो दोनूय सायडीन परवरे गाडयांच्यो लायनी। हांव येयला कळंगूटच्यान आनी हांव सुटलेलो 12:45 सो हांव कळंगूटसून कांदोळेसून हांगा येयला बेतीन येयलो बेतीनच्यान गाडयो वयर सोडल्यो आनी आमी परवरच्यान आतां 3 बिल्डिंग कडेन भितर सरोन रानांतल्यान खंयच्यान तरी भितर सरोन भायर सरता साई सर्वीस कडेन भायर सरल्या। आतां कितले जाले टायम? आतां टायम जाला 2:45 जाले। हे आयजूच जाला काय 2-3 दीस? हे आतां हे दिवाळी जाल्ल्याक चालू आसा हे डेली तशें आसा? डेली तशें आसा, दिवाळी जाल्ल्याक चालू आसा। जेवण बी जालें तुमचें काय ना? जेवण जावंक ना अजून। जेवण हांव 3 दीस जाले हांव शीत म्हणटा तें ताटोन घेवकूच ना। जेवण जायत ना। केन्ना आमलेट पाव नाल्यार केन्ना भाजी पाव बी। शुक्रारा सकाळी ट्रॅफिक जाम जाल्लो तो दनपारा 2:30 जाली तरी जाग्यार येनाशिल्लो। ट्रॅफिक पुलिसांक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार देंवचे पडले। वर्स जाले पुलाचें काम चल्लां, अजून वर्स तरी वतलेच। आतां ही परिस्थिती डिसेंबरांतली परिस्थिती येवजिल्यारूच नाका जावपाची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।